रिणां फारीक करपाक जमलें ना जाल्यार गोंयांत एकूय बार्ज उरची ना म्हूण बार्जवाल्यांनी हुस्को उक्तायला. रिणांतल्यान थाकाय दिवपी येवजण आनीक थोडे दीस चलोवची म्हूण बार्ज धन्यांची मागणी. 68 बार्जीचे सुमार 166 कोटींचे रीण अजून फारीक जाल्ले ना. गोंय सरकारान ही येवजण बंद केल्या. डेब्ट रिलीफ स्कीम परत सुरू करून थोडे दीस चलोवची म्हूण आतां गोंय बार्ज संघटना आनी ओर एक्सपोर्टर्स संघटना मागता. गोंयांत खणबंदी घातिल्ल्यान खणींचेर निंबून आशिल्ल्या वेवसायिकांनी घेतिल्लीं रिणां फारीक जायना जालीं. तांकां मजत करपा खातीर गोंय सरकारान एक रकमी कर्ज फेड आनी डेब्ट रिलीफ येवजण काडिल्ली. ह्या येवजणेक लागून रीण घेतिल्ल्यांक फारीक करतना थाकाय मेळटाली. 2012त नॅशनलायज बँक 133 बार्जी, रीण 231 कोटी, सहकारी बँक EDC 48 बार्जी 132 कोटी, वट्ट 181 बार्जी आणि 363 कोटी रीण. 2016त नॅशनलायज बँक 37 बार्जी 87 कोटी रीण, सहकारी बँक EDC 31 बार्जी 79 कोटी रीण, वट्ट 68 बार्जी आणि 166 कोटी रीण. पयलीं 181 बार्जींचें रीण 363 कोटी आशिल्लें तें आतां 69 बार्जी आनी 166 कोटींचें रीण उरलां. सरकारान 31 मार्च 2016क डेब्ट रिलीफ येवजण बंद केल्या. गोंय बार्ज धनी संघटनेचो अध्यक्ष अतुल जाधव म्हणटा सरकारान येवजण ऑक्टोबर 2016 मेरेन तरी चलोवची. सगळ्या बँकांनी आमचे OTSचे ॲप्लिकेशन आसा पळय प्रोसेस करून स्क्रिनींग कमिटीक गोंयच्या स्क्रिनींग कमिटीक धाडपा जाय आशिल्ले ते अजून धाडूना. सो आतां जे उरल्या तेंचे धाडूना फॉर्म सपोज 68 बार्जीस उरल्या तेचेर अबावट 160 करोड लोन आसा 160 कोटी रुपया. सो आतां जी डेट रिलीफ स्कीम आसा गव्हर्मेंटाची ती 31 मार्चाक बंद जाल्ली. आमी गव्हर्मेंटाक लोकल MLA मागीर मायनींग MLA सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्ले की गव्हर्मेंटाक मातशी ती स्कीम एक्सटेंड करपा लायात. येवजण एक्सटेंड केली ना जाल्यार बार्जी जप्त जातले. तशें जाल्यार गोंयांत फुडल्या सिजनांत मिनाच्या निर्याती खातीर गोंयांत एकूय बार्ज उरची ना अशी भिरांत बार्ज धनी संघटनेचो अध्यक्ष अतुल जाधवान उक्तायल्या. गोंयांत खंय सद्याक फकत 70 बार्जी उरल्यात. आतां उरल्या गोंयांत फक्त 40 बार्जीस आनी ऑपरेटींग तितून आसा 70 बार्जीस. पण जाला कितें ह्या 70 बार्जेक आनी 40 बार्जीस कोलॅटरल सेक्युरिटी आसा. सो आतां जर हो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार इट कॅन ऑल्सो बार्जी which are collateral security also can come in danger. So there could be a problem in the barge industry. आता एक्सपोर्ट जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना ह्या जे 68 बार्जीचे जे लोन आसा ते कारवार करपाची गरज आसा. एट दिस स्टेज इट इज रिक्वायर्ड दॅट दी लोन्स हॅव टू बी क्लोज. सो इनलँड वॉटर ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाक आमी एक प्रपोजल दिला बार्ज ओनर्स असोसिएशनान की आमचे रिहॅबिलिटेशन रिवायवल करात म्हणून. कित्याक ह्या बार्जी गरजेक आसा, गरजेक जाय पडटले म्हणून. तेन्ना एक्सपोर्ट स्टार्ट जातलो ऑक्टोबरान फूल स्केल तेन्ना ह्या बार्जीची गरज आसतली आनी तेन्ना बँक्स मे हॅव टू अटॅक द बार्जी. सो केंद्र सरकाराच्या इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटीन पुनर्वसणूक आनी रिवायवल येवजणेचो लाव गोंयच्या बार्ज धन्यांक दिवचो म्हूण बार्जवाल्यांनी अर्ज केला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी दिशांत परब. गोंयांत आयिल्ल्या काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय म्हणयारो संजय झा जे गजालींक भिता त्यो काँग्रेसीन हाडिल्ल्यो गजाली. आतां मेरेन गोंय सेफ दवरपाचें काम फक्त BJPन केलां म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान जाप दिल्या. गोंय भुरग्यां खातीर अनसेफ म्हणून काँग्रेसीचो राष्ट्रीय म्हणयारो संजय झान वक्तव्य केल्लें. आमदार विजय सरदेसायानूय झाचेर फोग काडलो. राष्ट्रवादी म्हणटा गोंय अनसेफ BJPक लागून. आमी सत्तेर येवच्या पयलीं तेचोच पक्ष हांगा सत्तेर आसलो आनी तांची जी घाण आसा पळय ती आजूय आमकां हुसकोवन काडची पडटा. तांच्या काळांत ज्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसात, ज्यो संवय पडलेल्यो आसात, ज्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसात त्यो ओवरनायट बदलूं शकनात. पूण आमच्या काळांत त्यो कश्योच एनकरेज जावच्यो ना हेची आमी काळजी घेतात. पूण जी संवय पडल्या, आदत पडल्या हांच्या काळांत ती चालू उरता न्ही. मागीर कॅसिनो आसत किंवा कर घालपाची मेंटॅलिटी आसत किंवा अन्य तुमी म्हटल्यो त्यो गोश्टी आसात तांच्या काळांत त्यो सुरू जाल्ल्यो आसात. त्यामुळे तांकां ती बरी माहिती आसा आनी तांकां येतकीच लगेच माहिती पुरयली वता तांकां. न्ही वी आर डुईंग अवर बेस्ट टू मेक इट सेफर अँड सेफर. इट एज ऑफ नाव इट इज सेफ आसात. I think he sounds too judgmental. People sitting in Delhi should not be judgmental about Goa. Goa has always been safe and Goa is good. Goa is good not because of the BJP that is ruling it now or the Congress that ruled it in the past. Goa is good because of the goodness of Goans. काँग्रेसचे प्रवक्त्याक जर आज दिसपाक लागले की गोंय भुरग्यां खातीर अनसेफ म्हणून
then he has to understand that his party also will be found to be responsible, because you cannot become unsafe overnight. You become unsafe over a period of time. See, we can criticize the BJP for so many things, but not because it is unsafe for children in Goa. दिल्ली म्हणटा तें आज सगळ्यान अनसेफ, आनी दिल्लीवालो येवन गोंया सांगता की गोंय भुरग्यां खातीर अनसेफ म्हणटे हें म्हाका दिसता दिस इज अ क्रुअल जोक ऑन गोवन्स. राष्ट्रवादीचो जुजे फिलिप डिसोजा म्हणटा गोंय अनसेफूच आनी गोंय अनसेफ आसपाक बीजेपी सरकार जबाबदार. गोवा सेफ नाच, कित्याक हें आमी पयलीं सान बोवाट मारता. गोवा सेफ ना, लॉ आनी ऑर्डर बिगडलेली आहा, लॉ आनी ऑर्डर सारकी कंट्रोलाचेर ना. कितेंय आयज लॉ आनी ऑर्डर कंट्रोलाचेर ना जावपाक आनी गोवा आयज पळय सेफ उरना ना जावपाक हे जबाबदारी जावन आहा जे लोकांनी इलेक्टेड करून काडलेले ते मनीस. गोंयकार भिवून न्हिदता, रातची देखून आमी घरान न्हिदता जाल्यार भिवून न्हिदता. जरी तर भुरगीं आमची भायर वयता ती केन्ना घरा पावतली वा सेफ पावतली हे कोणाक खबर आसना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी दिशांत परब. सावड्डे पंचायतीच्या पेरी उदक, आंब्या उदक आनी हेर वाठारांनी फाटलीं 20 वर्सां जालीं उदकाक लोकांचे हाल. गांवांत नळ आसा मात नळाक उदक ना ही परिस्थिती. सद्याक PWDच्या टँकराचेर लोक दीस काडटात, मात तें उदक लोकांक पावना. कुड्डेमळ फाटलीं 4 वर्सां जायकाची टाकी अर्दी बांदून सांडल्या. खासा रिपोर्ट. हे पळयात सांगे सावड्डेच्या पेरी उदक, आंब्या उदक आनी हेर वाठारांतलें हें चित्र. हांगा वर्साचे 12 म्हयने ही उदकाची बॅरलां दवरिल्ली आसतात. हे गांवचे लोक सध्या जगतात ते PWDच्या टँकराच्या उदकाचेर. मात ते टँकराचे उदक कितले पावतले काय म्हूण लोकांचो प्रस्न. आता कितली वर्सां जाली आता उदक ना जाल्यार आमकां हिंगा एक आनी दोन येताय कोताय म्हणटा पूण वयताय पूण ते कांय उपेग करनाय. आमी आतां कितली वर्सां सावन उदक ना, टँकरान हाडून उदक पावता आमकां, पावना बाबा तें उदक आमकां. त्या उदकाचे आमकां उदक म्हणटा तें मेन मनशाक न्हू. नळ आसा तर हांगा तुमकां? नळ आसा, घायल्ले आसा, पूण आमी बील फारीक करता फुकट, उदक येनासतना. आतां नळ आसा, उदकाक म्हयन्या पयशे फारीक करता पूण उदक ना आमकां. चोवपाक जाल्यार PWD एक टँकर येता, तो एक 2 कळशी पडटा, तेगे एक आनी 2 कळशी पडटा, तो टँकर काबार जाता. बाकीचे कितें आहा ते आतां झाडां बिडां नाल्यार भाटां बिडां तांकां आतां उदक घालपाक खंयचें. ह्या ह्यो टांक्यो ह्या इतले घर आहा हिंगा, हे आतां 1-2 टँकरान पावना उदक. तूं आदोन दवरतलो काय रूप दितलो? उदक मरे आमकां गांव मेळना. मार्च एप्रील मे सावन चड प्रॉब्लेम आसा सामकें. ते मायने वयल्या उदकान आमकां उदक पिवपाक ते मायने वयलें रेब्या उदक पिवपाक पडटा आमकां. बांय बी सगळें सुकता. गांवच्या लोकांची फेस्तां, घरांतली हेर कार्यां ह्या टँकराच्या उदकाच्या भरोशाचेर. मात तें उदक पावनाशिल्ल्यान सगळें फेल वता. पयर आमगे फेस्त आसलेलें पूण फेस्तां आमकां उदक नाच जालें. पूण टँकरा फोन केला, टँकर मागीर म्हणटा उदक ना थिंगा, हाडूंक बी उदक पावना म्हणटा. लोक येता आयदन दिता म्हणल्यार उदक ना. खरेंच म्हणटा जाल्यार तुका पिवंक उदक दवरलें दाखोवन त्या हिजेन आमी आयदन दिलां. मागीर आतां आमी गेले फंक्शन येता, फंक्शनाक एक उदक पासून मेळना आमकां. बिस्लरी उदक ते बाटली घेवन यूज करूं पडटा आमकां. घेवन पयशांनी घेवन मागीर टँकर दिता आमकां. कितें एक बॅरल दिता, 10 जाण सोयऱ्या आयल्या एक बॅरल उदक पावता पावना. आमगे इतलें गव्हर्मेंटा कडेन कितें आमकां एक उदकाचें बेगीन करून दी. टँकराचें उदक पिवन कांय जाण दुयेंतूय पडल्यात म्हूण लोक सांगतात. भुरग्यां उदक पिवन पासून आमी अर्दी दुयेंस पडपाक येयला. ते कळमेलें उदक पिवन टँकरी हाडून घालता न्ही ते आमकां. आनी आमगे सिंटेक्सान दवरला ते कितले पासून 4-4 दिसांनी घालून दवरप ना. उदक मेळना आमकां, सामान दवरप पडटा. तितून भितर टँकीक हें जाता, किम्स जाताय. ते दुयेंसाचें उदक पिवप आमी. जाल्यार आतां म्हाका कितले वर्सां जालीं, 29 वर्सां. अजून नळा बील भरता पूण नळा उदक येना. अजून नळा बील भरता. कट केला मागीर त्रास ते परतून घेवपाक. गुड्डेमळ जायका प्रकल्पा खाला ही अर्दवट टाकी बांदून दवरल्या. फाटलीं 4 वर्सां ही टाकी अशे स्थितीत आसा. ही टाकी बांदून गांवांत उदक सोडलें जाल्यार प्रस्न मिटतलो म्हूण गांवच्या लोकांक आशा. हे जे पायपलायन जी आतां घायलो आहा ती टांकी पयलीं जायन ती थिंग फील जायन मागीर सप्लाय जावपाची. आतां ही टांकी जाली जाल्यार हें उदक आमकां हिंगा पावपाचें. ही टांकी रेडी करपाचें आनी आमकां उदक सप्लाय करपाचें फटाफट. जायकाचो ई म्हणटा ही टाकी सप्टेंबर मेरेन पुराय जातली. गुड्डेमळ आमचो एक 500 क्युबिक मिटर ओवरहेड टाकी घेतली. ती आमची समर पर्यंत लास्ट कंक्लुडिंग जातलें ह्या समर पर्यंत. आनी 800 क्युबिक मिटर ताका चुकून GLR घेतली आमची. ती एजन्सी दुसरी, ती सप्टेंबर पर्यंत जातली कंप्लीट. ती पायपलायन आमचे सप्टेंबर पर्यंत जातली केपें टू सावड्डे. बाकीची सावड्डेची आमची सगळी पायपलायन कंप्लीट जातली. सप्टेंबर पायपलायन जातली, डिसेंबर पर्यंत आमची सामके लोकांक उदक मेळटलें.
सावड्डे पंचायतीचो उपसरपंच म्हणटा जायकाची टाकी ऑगस्ट मेरेन बांदून दिवपाचे खंय आमदारान उतर दिला. आमकां आमदारान सांगलेलें आसा की आतां जुलय ऑगस्ट म्हणल्यार आमकां सगळें करता मग उदकाचें टाकयेचें काम रेडी जाता आनी तेजे उपरांत हेजे पयलीं सुद्दां आमी जायकाचें काम चालू आसलें मदीं तें कितें कॉन्ट्रेक्टरा लागून सगळें पेंडींग उरलेलें आसा. तर आमचे पेरुस्कर आमदार येयल्लो गणेश भाऊ येयल्ले म्हणल्यार ताणें कितें सांगलें की आमी सप्टेंबर म्हणल्यार की कंप्लीट टाकयेचें काम कंप्लीट करता आनी तेजे उपरांत तेणें ते कॉन्ट्रेक्टराक फोन केलो तांकांय हाडलेले आनी तेजे उपरांत ती पायपलायन हें टाकी जी आसा कंप्लीट करून दिवन मागीर उदक आपलें चालू करपाचें हें आसा अशें म्हणून. फाटले 20 एक वर्सां सावड्ड्यां पेरी उदक आंबे उदक आनी हेर लागसारच्या वाठारांनी ही परिस्थिती. हें चित्र फकत सावड्ड्यां अशें न्ही, गोंयच्या आनी कितल्याशाच गांवांनी वाड्यांनी ही परिस्थिती आसा. एके वाटेन 24 वरां लोकांक उदक दिवपाचें आश्वासन दिवपी सरकार आनी दुसरे वाटेन उदकाची ही वस्तुस्थिती. निदान पिवपाक तरी उदक सारकें दिवचें हेंच ह्या लोकांचें गाराणें. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. घेऊया एक विराम.